राजधानी पणजेतले स्पा आणि मसाज सेंटर सील, पोलीस, महसूल खाते, महापालिका आणि भलायकी खात्याची धडक कारवाई. नेम फाट्यार मारून गाडी चलोवपी जगदीश सरदेसायाक पणजे पुलिशेन केली अटक. हाचे पयलीं केल्यात असले प्रकार. काणकोणा करमल घाटात बस आणि मोटारीमध्ये अपघात. म्हापशा राष्ट्रीय महामार्ग 66 रातया चलता स्ट्रीट रेसिंग, बाईक रेसिंगचे व्हिडिओ व्हायरल. चेअरअप करूंक तरणाट्यांची गर्दी, पोलिसांच्या कार्यक्षमतेचेर प्रश्न. लुथरा भाव आणि अजय गुप्ताच्या जामिनाक गोंय सरकारान घेतली हरकत. सत्र न्यायालयान दिल्ले जामिनाआड सरकार पक्ष हायकोर्टात. मडगाव पालिकेची निमणी बसका थारली वादळी. विजय सरदेसायाच्या प्रस्तावावेल्यान सत्ताधारी विरोधी नगरसेवकांमदी पेटले. 26 मे उपरांत पालिकेचेर नेमतले प्रशासक. ई फार्मासीक विरोध करीत देशभर फार्मासी बंद आंदोलन. गोंयांतूय आंदोलनाक फार्मासीवाल्यांचो तेंको. हॉस्पिटलां सोडल्यार हेर कडेन पाळ्ळो बंद. कॉक्रोच जनता पार्टीचे 5 दिसांत 56 लाख फॉलोअर्स. जाहीरनामो केलो प्रसिद्ध. बायलांक खंय 50% आरक्षण. पश्चिम बंगाल सरकारान बीएसएफाक दिली 27 किलोमीटर जमीन. 600 किलोमीटर शिमेर अजूनय ना फेन्सिंग. घुसखोरांक धरून दितले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आमच्या देशात आयल्यार जातली खोशी. भारत आमच्या खातीर महत्वाचो भागीदार, सांगता इस्टोनियाचो परराष्ट्र मंत्री. अमेरिकन संसदेत इराण युद्ध थांबोवपाचो प्रस्ताव मंजूर. ट्रम्पाच्या 4 खासदारांनी विरोधात केले मतदान.